ह्याच उदकाच बिला संदर्भात हांवें पयलीं त्या डिपार्टमेंटाक वचून तांकां सांगलेलें कळ्ळें. तेज नंतर डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो. डेप्युटी कलेक्टरान तेणें आपल्या सायडीन ती बाजू मांडली आनी तेणें सांगलें की ते आपूण तांकां रिलीव करपाक शकना BLO. एक्चुअली हांवें तेन्ना बिलां दिवचीं आसलीं. आतां बिलां दिल्यात 4 म्हयन्याची एक बरोबर बिलां दिल्या आनी सामान्य मनशाक डेली वेजीस कोण काम करता तांकां एक बरोबर भरणी तें शक्य ना कळ्ळें. तांकां ती एक बरोबर भरणी शक्य ना. त्या खातीर हांव तांकां गेल्लो. बरें ह्या बिलाक तेणें 4 म्हयन्याचे मिटर रेंट आमकां घातला. एक्चुअली बिला फाटल्यान 1 मिटर रेंट तुमी 4 म्हयन्यांनी दी नाल्यार 6 म्हयन्यांनी बील एक फावटी दिलें न्ही कळ्ळें. तुमी बील दिलां 127 डेसांची बील दिलां, एक बील दिलां. तुमी एक बील तुमकां 4 म्हयन्यांनी दिवपाक हे अधिकार ना न्ही. तुमकां जाय तेन्ना दिलें, तुमचे कडेन स्टाफ ना हें आसा तो मॅटर तुमगेलो गव्हर्मेंटा प्रॉब्लेम. कितली जर तर ना जाल्यार गव्हर्मेंटान घेवपाक. गव्हर्मेंट आमी लोकांनी कित्याक तितून सफर जावचें. म्हाजें म्हणणें आहा की हो एमावंट आसा पळय तो आमकां पिरियड दिवचो. पिरियड दिवन तुमी ह्यो ड्यू डेट दिल्या तितून तें भरणी शक्य ना. जाय जाल्यार इन्स्टॉलमेंटान भरपा दिवचें नाल्यार पिरियडांनी वाडोवन दिवचो. पूण आनी हेजी फुडें दिता आसतना म्हयन्या बिलां दिवचीं आनी बिलां एकच मिटर रेंट आसा कित्याक तेजेर मेन्शन केल्लें आसा मिटर रेंट म्हणून. मंथली म्हणून ना आनी कांय ना कळ्ळें. आनी तुमी दिता आसतना 127 डेसाची बील दिल्लें आसा. हो एमावंट चड जाता. हो सामान्य लोकांक परवडपा सारको न्ही. त्या खातीर गव्हर्मेंटान जाता तितली बेगीन डिसिजन घेवचें नाजाल्यार आमी ती भरपाक आमकां तें शक्य ना. तांकां न्ही जे मिटर रिडर जे आमचे आशिल्ले पयलीं हांगा ऑफिसान तांकां SI ड्युटी घातिल्ली आशिल्ली इलेक्शनाक लागून रोलाक लागून इलेक्ट्रल रोलाक लागून ताका लागून तांकां SI ड्युटी घातिल्ल्या कारणान आमकां तांकां बिलींग इशू करपाक तांकां सगळ्यांक मातसो प्रॉब्लम जाता. आतां तुमचे कडेन सद्याक कितली मिटर रिडर आसलेले अवेलेबल? आमचे कडेन सुद्दां 10 मिटर रिडर आशिल्ले. तातूंतले म्हाका तांच्यांनी 5 जाणांक SI ड्युटी घातली. पयले समय पळय जेन्ना आमकां कलेक्टर ऑर्डर येता तेन्ना आमकां तांकां रिलीव करचेंच पडटा. सो आमी तांकां रिलीव केलें पूण आमी सायमल्टेनियसली आमचे रिपोर्ट केलो आनी कलेक्टराकूय रिपोर्ट केलो की आमचे हांगा मिटर रिडर शॉर्ट आसा जाणे करून आमचे बिलां हांगा सगळीं हँगअप जातली. सो ताका लागून तांकां रिलीव करचें नाल्यार तांकां ड्युटी वयल्यान तुमी मातशें हें करचें म्हणून कितें करून तांकां आमकां इशू परत बिलां इशू करपाक लागून हें करचें म्हणून. स्टाफ आमकां कमी म्हटल्यार आमी मिटर रिडर फक्त 10 आसा. आमच्या ते सगळ्या पंचायतीन पळयल्यार आमकां आनी मिटर रिडर शॉर्ट आसा. आमी ऑलरेडी रिपोर्ट केला, एक रिपोर्ट करून दिला प्लस लेबर प्लंबर ताका लागून आमी रिपोर्ट केल्लो आसा. पूण तांकां न्ही जें बील आयलां पळय न्ही तें डॉमेस्टीक एज पर कन्जम्पशन पळय आयलें न्ही तशेंच आयिल्लें आसा. सो भरचेंच पडलें न्ही. म्हणून आतां एकूच बरोबर 4,000 जावं 3,000 अशें बील येता तांकां भरपाक मातसो प्रॉब्लेम जातालोच न्ही एक सामान्य मनशाक. हय तांकां न्ही आमी कशें आसा एट अ टायम भरपाक म्हाका डिफिकल्ट आसा जाल्यार तांच्यांनी पार्ट पेमेंट करूंक येता. समज तांच्यांनी पार्ट पेमेंट केलो जाल्यार उरिल्लो जो एमावंट आसा म्हणजे ते समज 4,000 बील आयलें ताणें एक समज 2,000 भरले जाल्यार ते 2,000 जो एमावंट आसा ताका तांचो डिले पेमेंट चार्जीस लागतलो. पूण एक्चुअल ऑन बील तांकां कोणाकूच डिले पेमेंट चार्जीस आमी पयलीं लावन दिनात. जेन्ना पार्ट पेमेंट जाता उरिल्ली पार्ट पेमेंटाक लागून तो डिले पेमेंट चार्जीस. म्हणल्यार आतां एक समज 2,000 समज बील येयलें जाल्यार तेणी अर्दे सुद्दां भरपाक शकता. हय हय तांच्यांनी समज पार्ट पेमेंट केलो जाल्यार पार्ट पेमेंटा लागून तांकां डिले पेमेंट आनी उरता तो एमावंटा मागीर तांकां हय हय डिले पेमेंट चार्जीस लायतात. सद्या तांकां SI राज्यान सगळ्या रिलीव केल्ले आसा सगळे मिटर रिडरांक. सो ते जशें पयलीं चालू आशिल्लें मंथली बिलींग जातालें तशेंच जाता.